परवरीच्या हाय प्रोफायल सोसायटीन चोरी करपी हिरा सिंग हाणें आनी एका चोरयेची कबुली दिल्या। ताणें हाज्या पयलीं पर्रा म्हापशां एक फ्लॅट फोडिल्लो खंय। ती केस रिकॉर्डाचेर येवंक नाशिल्ली, पूण पुलीस ते दृश्टीन आतां तपास करतात। गोंयांत जाल्ल्या हाय प्रोफायल चोरयान हात आशिल्ल्या दुबाविताक परवरे पुलिशेन मध्य प्रदेशाच्यान धरून गोंया हाडिल्लो। हिरासिंग बामनिया ह्या चोरान परवरेच्या देवश्री ग्रीन आणि म्हापशेच्या प्रुडेन्शियल पॅराडायज ह्या सोसायटींनी चोरी केल्ली। ह्यो दोन चोरयो सोडून पर्रा म्हापशा एक फ्लॅट फोडिल्ल्याची कबुली ताणें पुलिशेक दिल्या। ही केस रेकॉर्डाचेर ना, पूण पुलीस ते दिश्टीन तपास करतात। ह्या चोरयांनी आनीक 3 जाणांचो हात आसा, पुलीस तांचोय सोद घेतात। चोरिल्ले भांगर ताणें मध्य प्रदेशांतल्या एकल्या कडेन दिल्ल्याचें तो सांगता। पुलीस ताकाय सोदतात म्हणून सुत्रांकडल्यान कळटा। हिरासिंग बामनियान फोडली 20 मायज घरां। हिरासिंग बामनियान आतां मेरेन 20 वयर घरां फोडली। हातूंत तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र आनी गोंया सयत हेर राज्यांनी चोरयो। 2010 सावन हिरासिंग चोरयो करता। फाटल्या 16 वर्सां ताणें कितल्योश्योच चोरयो केल्यो। चोरयांतलो मुद्देमाल सोदून काडपा खातीर पुलीस खोलायेन तपास करतात। प्रुडेन्शियल पॅराडायजांतल्यान ताणें 35 लाखांचो म्हालवच फारायल्लो। देवश्री ग्रीन सोसायटींतल्यान 6 लाखांच्यो भांगराच्यो वस्ती चोरिल्ल्यो। दोनूय चोरयांनी धरून 41 लाखांचो म्हालवच ताणें फारायल्लो। मजगती हिरासिंग बामनियाक मध्य प्रदेशांतल्यान अटक करून हाडटना गोंय पुलिसांचेर 15 ते 20 जाणांनी खुनशी हल्लो केलो। हातूंतल्या 3 जाणांक अटक केल्या। हातूंत हिरासिंगाचो सक्को भाव भोरसिंग बामनिया, कालू कहेर सिंग दावर आनी महेंदर सिंग नहारू दावर हांचो आस्पाव आसा। गोंय पुलिसांचेर जाल्ल्या हल्लो प्रकरणात एमपी पुलिशेन 3 जाणांक धरले। हातूंत हिरासिंगाचो सक्को भाव धरून 3गांचो आस्पाव। पुलिसांचेर जाल्ल्या हल्लो प्रकरणात एमपीच्या बोरी पुलिशेंत गुन्यांव नोंद। एमपीच्या राखीव पुलिशेच्या मजतीन बोरी पुलिशेन बेहाडिया गांवाचेर घातिल्ली धाड। हे धाडीत भोरसिंग बामनिया, कालू कहेर सिंग दावर आनी महेंदर सिंग नहारू दावर हे 3गुय पुलिशेचे हातीक लागले। प्रुडंटा खातीर ओंकार फळारी।